नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। केन्नाच भाजपान वयचो ना काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचे विधान। ईडी आनी सीबीआयकूय हांव भिना। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीन काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचे वक्तव्य। लोकसभा राष्ट्रीय पक्षांनीच लढोवची जाल्यार काँग्रेसीन कित्याक लागीं केले स्थानीक पक्ष? आरजीचो मुखेली मनोज परबाचो विर्यातो फर्नांडिसाक प्रश्न। निमाणे कडेन काँग्रेसीन फोडलो प्रचाराचो नाल्ल। हुतात्म्यांक अभिवादन करून उत्तर आनी दक्षिणेन सुरू केलो प्रचार। अटकेक आव्हान दिवपी केजरीवालांची याचिका कोर्टान मारली भायर। ईडीची कारवाय थारायली वैध। हरवळच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात जाल्ल्या वादाक विरोधी सातेरकाराच कारणीभूत आसात। दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीचो आरोप। येरादारीचे नेम मोडून गाडी चलोवप्यांचेर पुलिशेची खर कारवाय। हेल्मेट, सीट बेल्ट आनी टिंटेड ग्लास आशिल्ल्यांक दिली तालवां। आता खबरो विस्तारांत। काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाच्या कोतान तो केन्नाच भाजपान वयचो ना खंय। तशेंच ईडी आनी सीबीआयची ताका भिरांतूय दिसना। गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हाणें गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत रमाकांत खलप हांची मुलाखत घेतली तेन्ना ताणें जायती मतां मांडली। आज पंतप्रधानाकडे सगळी शक्ती आसा, टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे हात जोडून त्याच्या समोर उभी आसा, म्हणून हे सोशल मीडिया वगैरे सगळ्याचा जो वापर ते करू शकतात, ते सगळे करतात खरे। पण डिअर पंतप्रधान, हांव म्हणून उठसूट पक्षाच्या इतर पक्षांतल्या लोकांक तोडून तुका हाडची कितें गरज? तुज्या ताकदीचेर तूं फुडें येवंक शकता न्ही। सो तो भिला म्हणटा दुसरो तांकां फोडटा। तूं आतां भियला की ताका लोक भियेतात की त्यांच्या भोवती असो एक गोताळाव आसा की ताका तो काम करूंक दिना। तुका फक्त पंतप्रधान ताणी एक आपलो मुखवटो म्हणून फुडें उबो केला, त्याच्या कडल्यान ते उलोवन घेतात कितें जाय तें। अशें कितें घडलं काय कितें? अशें खरोखर निर्माण जाता जर म्हाका। काँग्रेसचे येदे व्हडले लिडर भितात, रमाकांत खलप भिवपाना कित्याक वयल्यान? कित्याक भितलो? म्हणजे कितें वचपाचें कितें रावपाचें? आतां केजरीवालाचे अगेन्स्ट तशें प्रूफ आसा की काही कळना, पूण ताका भितर उडयलो न्ही। उडयलो। सो इतले सगळे नेते आमी पळयतात, व्हडले व्हडले लिडर, फाल्यां तूं जिखून जर आयलो आनी तुका जर भितर उडोवपाची ताणें धमकी दिली, ईडी तुजे घरा ईडी आनी सीबीआय जर धाडी पडलो जाल्यार तूं कसो तरेन रिएक्ट जाता? कारण तूं बीजेपीन वचचो ना कित्याक वयल्यान? हांव बीजेपीन वचचो ना, कारण अशा प्रकारे वचोंक ना। जे फाटी जे गोष्टी घडल्यात पळय, हांव गेलां बीजेपी बरोबर ना असो न्ही, त्या वेळचे सर्कमस्टन्सीस वेगळी, कारणां वेगळी आसा, जाल्यार त्या चर्चा म्हज्यान करपाक अगदी ओपन आसा। न्ही हांव आतां किंवा तांच्या पैकी फुडले पण आज जरी ना ताणें कितेंय जरी केलें न्ही, म्हज्या तत्वान बदल जावचो ना। ताणें कितें केलें जावं? तुजी बॅगेज फाटलें काय ना? ना कितें आसा म्हजे कडेन बॅगेज? म्हजें बॅगेज आसा तो म्हाजो लायफ, म्हाजी लायफ हिस्ट्री, म्हजो कॅरेक्टर, म्हजे बँक बॅलन्स। पण हें तुमी वचून आय एम अ पेन्शनर, कितें म्हाका कांय आनी कोणाचें कसली गरजूय केन्ना भासली ना, कित्याक म्हजे माय नीड्स आर सिंपल। आनी खंय वचून म्हजें स्कूल चलोवपाक जाय, हांव तुमच्या सगळ्या मनशा कडेन येता, कितें करा रे मदत मातशी। अनेक जाण अगदी स्व खुशीन थंय मदत करतात, म्हणून त्यो संस्था उबी जाल्यो न्ही। तुका मोदी किंवा अशे तरेचे जे कोणाचोच म्हाका आयुधां ईडी नथिंग आव्हान दिता हांव, चलो आ जाओ, पकडो मुझे, घेऊन चला, दौरात खंय दवरूंक जाय ते थंय। लोकसभा फकत राष्ट्रीय पक्षांनीच लढोवची जाल्यार काँग्रेसीक इंडिया आघाडीची गरज कित्याक पडली? रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचो दक्षिणेचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडिसाक प्रश्न विचारला। गोंयचो आवाज ह्या व्यासपीठाचो वापर करून ताणें काँग्रेसीची तिकेट मेळयिल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार मनोजान केलो। तशेंच मनोजान रमाकांत खलपाकूय उजरावून काडलो। ह्या कॅप्टनाच्या तोंडान काँग्रेस शब्द दिना, ते कित्याक ते सांगता? तुम्ही कॅप्टन विर्याटोचे पयलींचे प्रेस कॉन्फरन्स उगडून पळया, ओपन करून पळया, मुद्दाम युट्यूबाचेर काँग्रेसीक एक शब्द त्यांनी म्हणूंक ना अजून पर्यंत। कित्याक म्हणूंक ना? रिजन सिंपल, कित्याक एका काँग्रेसीन वचपाचें आसलें। आतां ती स्टोरी सांगता तुमकां। 2017 2018 जेन्ना आमी
लोहिया मैदानाचेर गेले, सगळे जाले, मागीर प्रेस कॉन्फरन्सीस चालू जाले. तुम्ही जर पळयत गोंयचो आवाज प्रेस कॉन्फरन्स जर मारशीत जाल्यार कॅप्टना वांगडा हांव आसलो, विजय जाल्लो, सदांच आमी आसताले. 2019 जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना काँग्रेसीक सपनां पडपाक लागले की काँग्रेसची तिकेट आपणाक मेळपाक जाय म्हणून. तेन्ना हेराल्डा वांगडा सेटिंग करून हेराल्डाचेर आपले आर्टिकलां बरोवपाक लायली तेणी. आर्टिकलां येवपाक लागली की कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हो बरो फायटर, हें तें सगळें. तेणी आमची मिटींग घेतली, टीव्ही पुन्हा हॉलांत पणजे आझाद मैदाना कडेन मिटींग जाली. आमचे आर्जीचे भुरगे आसले, बाकीचे गोंयचो आवाजाचे मेंबर्स आसले, तेन्ना मिटींग जाली. तेन्ना आमकां तेणी सांगलें की ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें आनी आपली तिकेट आपूण इलेक्शनाक रावपाक सोदता. ताजो एकूच शब्द आसलो, सदांच एकूच सेंटेन्स आसलो की आमी हांगा एक्टिव्हिस्ट म्हणून येवंक ना, आमकां सिस्टमांत घुसपाक जाय आनी आपूण हांगा गोंयकारांचे माथ्यार घेवपाक येवंक ना. हें स्टेटमेंट तेजें क्लियर कट त्या दिसा मिटिंगेक जालें. तुमचे तिकेटी फायनल जाता हाय कमांडाचेर, तुमचे म्हादयचो स्टँड जाता हाय कमांडाचेर, आनी तूं सांगता आपूण झगडटलो म्हणून. कोणाक पिशान काडटा तुवें? म्हणजे गोंयकार तुमकां मूर्ख दिसला? एवरी टायम तुमी आमकां पिशान काडटात तुमच्या स्टेटमेंटांनी. ह्या म्हादयक लागून तुवें आजून पर्यंत कितें केलें तें सांग, आमकां कळपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय. एज अ काँग्रेस लिडर तुवें कितें केलें? राहुल गांधीक लेटर बरयलें, सोनिया गांधीक बरयलें, आमी रमाकांत खोलपाक इतलेंच सांगता. तुवें लास्टाक आमच्या कडेन विनंती केला, ते लास्टाक येता कित्याक दोगांयनी तुमी विनंती केल्ली आसा. आमी तुका एक आतां विनंती आमी करता की तूं जाणटो जालाय, हे गोंय भोंवपाचें न्हू. तुवें जेन्ना तुका विचारलें इंटरव्यू की तुमचे आतां 30 दीस उरला, तुमी भोंवतले काय म्हणून, तुवें सांगलें मातसो जर टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी घरान भोंवपाचें म्हणून. आज पर्यंत खंयचो लोकसभा कॅन्डिडेट घरान भोंवला तो दाखोवचो. गोंयांत इंडिया आघाडीन लोकसभेच्या प्रचाराचो नाल्ल फोडलो. प्रचाराक आगळ्यावेगळे पद्दतीन सुरवात करतना काँग्रेसीन पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाक अभिवादन करून उत्तर गोंयच्या प्रचाराक सुरवात केली. जाल्यार मडगांवां लोहिया मैदानाचेर राम मनोहर लोहियाक फुलां ओंपून काँग्रेसीन दक्षिण गोंयच्या प्रचाराक सुरवात केली. उत्तर गोंयच्या प्रचाराक सुरवात करचे पयलीं काँग्रेसीन पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारका कडेन वचून हुतात्म्यांक अभिवादन केलें. पळयात. जय हिंद. इतक्या खातीर की ह्या पवित्र भूमीन आमकां स्वातंत्र्य मेळून दिलें. ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे पवित्र आत्मे आज आमच्या कडेन पळयतात. त्यांचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही फुडें सरूया. गोंयची भूमी एक प्रकारच्या पारतंत्र्यान गेली. पोर्तुगीजांक आमी धांवडले खरे भारतीय सैन्याच्या आदारान, आणि देशांतल्या विविध भागांतल्यान जे स्वातंत्र्य सैनीक हांगा उभे जाले त्या सगळ्यांनी म्हणून एक संयुक्त असो लढो उबो केलो आणि आमकां स्वातंत्र्य मेळून दिलें. आज तशाच प्रकारचो लढो आमी परत एकदा घेवन आमी फुडें सरतात. गेली अनेक वर्षां जाली गोव्याच्या लोकसभेन आमच्या काही माजी खासदारांनी जरूर आवाज उठयलो, परंतु गेली 25 वर्षां हो आवाज खंय कित्याक बंद जालो हांव नकळो. परत एकदा आमच्या लोकसभेन गोंयचो आवाज बुलंद करूया ही तुमच्याकडे हांव मागणी करता. आणि त्यासाठी म्हाका आणि माझे मित्र कॅप्टन विर्याटो आमकां दोगांयकय तुमी लोकसभेन धाडात अशी कळकळीची विनंती करता. गोंयच्या हक्का पासत झगडले, कित्याक जेन्ना कास्तार जाता जोरीतोर तेका विचार करपाची तांक ना, कापासतात ना, जाल्यार हें गोंय आनी मुखार काबार जातलें. आज लोकांकूय दिसता की काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट जावं इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट जिखून येवपाक जाय म्हणून. जाल्यार दक्षिण गोंयच्या प्रचाराक सुरवात करचे पयलीं काँग्रेस आनी इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी मडगांवां राम मनोहर लोहियाक फुलां ओंपलीं. आणि सगळ्या गोंयकारांक आज गुढी पाडव्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा. गुढी पाडवा म्हणटा तो एक हिंदू धर्मा भितर नवें वर्स, आणि ह्या दिसाक आज पळय जे गोंयान आणि देशान जे डिक्टेटरशीप, ह्या भारतीय जनता पार्टीचे डिक्टेटरशीप सरकार जे चल्ला ताका उठावन भायर घेवपाक म्हाका दिसता ही क्रांती आज आमी पयली हुतात्मा स्मारक आणि आज साऊथ गोवाची कॅम्पेन आमी आज हांगा डॉक्टर राम मनोहर लोहियाच्या मुखार चालू केलें. कित्याक आज हो व्यक्ती डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाणे गोवा लिबरेशनाची क्रांती पेटयली, त्या पवित्र स्थानावयल्यान आमी आज साऊथ गोवाची कॅम्पेन जो आमचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस जो आसा ती आज आमी चालू केल्ली आहा. आयज या पवित्र स्थानार
ज्या जाग्याचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलिया मिनेझीस एक उलो बांधलेलो तेन्नाची तानाशाही काबार करपाक आयज म्हाका दिसता परिस्थिती तीच जाल्ली आसा. आयजूय तानाशाही जाल्ली आसा. आयज लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. कोण तर आवाज काडीत जाल्यार तांकां भितर उडयता. तांच्या फाटल्यान ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्स वाल्यांक सोडटा. बट आयज आमी गोंयांत पळयत जाल्यार स्पेशली आमच्या साऊथ गोवा आमी म्हणटा एक इवल आय बुरी नजर हे दिल्लीवाले जे गुजरातचे आसा ते लॉबी बिझनेसमॅन आमचे गोंय काबार करपाक विकपाक फुडें सरलेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेक आव्हान दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. ताका लागून अरविंद केजरीवाल हांकां परतून एक फावट धपको बसला. ईडीन केल्ली कारवाय बेकायदेशीर आसून बंदखणींतल्यान सुटका करपाची मागणी केजरीवालांच्या वकिलांनी केल्ली. पूण ईडीन केल्ली कारवाय योग्य थारायत कोर्टान केजरीवालांची याचिका भायर मारली. हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात जाल्ल्या वादाक विरोधी सातरेकार गटूच कारणीभूत आसात असो आरोप दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन केला. महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवाचे गर्भकुडींत आयिल्लो अवसर हो सावार आशिल्लो अशें समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ मयेकार हाणें म्हणीत हाचे फुडें देवस्थानांत कोणाकूच हस्तक्षेप करूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या पालखी उत्सवा वयल्यान आतां वादाक तोंड फुटला. महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळच्या रुद्रेश्वर देवाच्या गर्भकुडींत आयिल्लो अवसर हो सावार आशिल्लो. ह्यान फुडें देवस्थानांत कोणाचोच हस्तक्षेप जावपाक दिवचे नात दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन स्पश्ट केला. तुमच्या समाजाचे तशें हे देवस्थान जे आसा हे देवस्थान आमच्या समाजाचे आणि आमच्या समाजाच्या देवस्थानान हस्तक्षेप करपाचो तुमकां कसलोच अधिकार ना आणि तो आमी केन्ना खपोनूय घेवचे ना. आज पर्यंत खूब जाले, अति जाले. आता उदीक जे आसा हे उदीक नाकाच्या वयर गेल्लेलें आसा. ह्या देवस्थानान पडपाचो कोणीनूच प्रयत्न करचो न्हू. ते म्हणटात की त्या दिसा तुमचे मंत्री नेते थंय कित्याक गेल्ले काय म्हणून. अरे समाजाचें देवस्थान, भंडारी समाजाचें देवस्थान, मागीर भंडारी समाजाचे नेते थंय येवचे ना तर तुमचे नेते येतले, तुमच्या समाजाचे नेते येतले. तुमच्या जेन्ना समाजाचे जेन्ना देवस्थान आसता आनी कसलोय जेन्ना उत्सव आसता पळय न्हू त्या वेळाचेर तुमच्या समाजाचे नेते थंय येना. तुमी तेन्ना तांकां प्रश्न करतात तुमी हांगा कित्याक येयल्यात काय म्हणून. हो कसलो प्रश्न? हो मूर्खपणाचो प्रश्न. असले प्रश्न जेंचे तकलेन बोडके ना पळय न्हू, मेंदू ना पळय न्हू, तेच लोक असले प्रश्न करूं शकतात. त्या दिसा पालखे दिसा बायलां हेची मोठ्या संख्येन आसली आनी जी बुरशी गाळी सोंपताली. आमच्या बायलांक बुरश्यो गाळी सोंपताली. थंय हेचे कांय युवक आसले जे पिवन येयले, दारू पिवन येयले. देवदर्शनाक दारू पिवन कशे येतात तुमी? तुमी जेन्ना शिवरात्र आसली, व्हडली शिवरात्र जेन्ना आसली पळय न्हू त्या दिसा तुमी हेच काम केल्लें. भार काडटात ते. कसलो भार? गर्भकुडीन खंयच्या देवळान भार येता कोणाचेर? हो भार न्हू, हो सांबार. हेचेर तो त्या दिसा येयलो हो सांबार, हो भार न्हू. आनी भार जो काडटा पळय न्हू तो व्रतस्थ रावता त्या दिसा. सोवळे न्हेसता आनी सोवळे न्हेसल्या उपरांत देव जेन्ना मंदिरांतसून जेन्ना मंडपान हाडलो वयता त्या वेळाचेर तेज्या माथ्यार तो दिल्या नंतर तेजेर भार येता. बेश्टो भार येना. म्हणून हेंच्यांनी जो भार काडला ते दिसा पळय गर्भकुडी वचून हेंचे लिंगा कडेन वचून जेंच्यांनी जो भार काडला हो भार न्हू, हो सांबार. आयज आनी काल न्हय जाल्यार 18व्या शेंकड्या सावन रुद्रेश्वर देवस्थान भंडारी समाजाचें आसा अशें समितीचे सचिव राजेश कलंगुटकार हांणी म्हणलां. ह्या कारस्थाना फाटल्यान आमच्या समाजाचे फुडारी लेगीत आसले तरी भंडारी समाज वगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. इतकी वर्सां थंयसर भंडारी समाज आपले पालखी उत्सव साजरो करता, शिवरात्र साजरी करता किंवा बरेचशे कार्यक्रम थंय साजरे करता. इतक्या वर्सां कित्याक जाले ना? कोण हेंच्या तकलेन घालता की हे तुमचें देवस्थान हे तुमी चलोवपाक जाय? हे कोण तकलेन घालता ह्या लोकांच्या? आनी ताका कोण पुरस्कृत करता? हो प्रश्न भंडारी जाती बांधवांचो आसा. आमचे कडेन कॉन्स्टिट्यूशन आसा, बरयल्लें कॉन्स्टिट्यूशन आसा.
आणि फक्त हे फाटल्या 50 वर्सां किंवा 100 वर्सांपासून 1800 सालापासून हे देवस्थान हे भंडारी समाजाकडे आसा. भंडारी समाज हांगासर कार्यक्रम करून गेला आणि हे बरयल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज बरयल्ले आसा. तरी आसतना आमी सरळ सांगलें की तुमचे कडेन जर कितें आसा जाल्यार घेवन येयात, दाखयात तुमचो हक्क खंय आसा तो, रायट्स तुमचे दाखोवन दियात आमकां, मागीर तेजेर चर्चा करुया. तेजेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. प्रत्येक जाण हे येवन सांगता की ते आमचें देवस्थान न्हू. अरे आमचे कडेन बरयल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा, बायलॉज आसा, रजिस्टर्ड आसा, तेजेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. कोण तरी खंयचो तरी नेतो सांगता ते एका समाजाचे कशें आसूं येता. अशी गोंयांत कितलीशीच देवस्थानां आसा ती एका समाजाची आसात. कितकीशीच जगांचे अशी वचून पळय एका समाजाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. येरादारीचे नेम मोडून गाडयो चलोवपी मनशां आड पुलिशेन मंगळारा खर कारवाय करीत तांकां तालावा दिली. हेल्मेट ना घालप तशेंच सीट बेल्ट लायन आसतना गाडी चलोवप, टिंटेड ग्लासाच्यो गाडयो तशेंच येरादारीचे हेर नियमांचें उल्लंघन करपी मनशांचेर कडक कारवाय केली. राज्यांत अपघातांचें सत्र चालू आसा. फाटल्या कांय दिसांनी तुमी पळयल्यार दिसाक एक अपघात जावन एकलो कोण आपलो जीव वगडयता. चूक कोणाची आसूं, अपघात जालो जाल्यार कोणाक ना कोणाचो तरी जीव वयता. ह्याच फाटभुंयेचेर गोंयचे येरादारी पुलीस तशेंच पुलीस पर्सनल सामके कडक जाल्लेले आसा आनी तांणी आपली कारवाय जी आसा ती कडक पद्दतीन चालू केलेली आसा. आमी आसा मिरामार सर्कलाचेर आनी हांगा सकाळच्यान पुलीस पर्सनल जे आसा ते कारवाई करत आसा. जे कोण हेल्मेट घालना, जे कोण सीट बेल्ट घालना तेंचेर कडक नजर दवरून तांकां फायन मारप, अवेरनस करप हें तेंचें काम नेटान चालू आसा. राज्यांत घडपी आजकालचे जर अपघात पळयत जाल्यार सगळ्यांनी तेची काळजी घेवपाची गरज आसा. ड्रायव्हिंग करतना आपूण वेवस्थीत सुशेगाद ड्रायव्हिंग करप, टू व्हिलर्स जे कोण चलयता त्यांनी हेल्मेट घालप, 4 व्हिलर त्यांनी सीट बेल्ट घालप, तशेंच स्पीड कंट्रोल करप. आजकाल रस्त्यार गाडयो वाडल्या, ट्राफीक वाडला. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसल्या कारणान रस्ते बारीक जाल्लेले आसा, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ऑब्स्ट्रक्शन्स आसात. हे सगळ्यो गजाली आसतना गाडी चलयतना आपूण कितली काळजी घेता हें खूब गरजेचें आसता. त्याच भायर पुलीस पर्सनल जे आसा ते तेंचें काम करता हें आमकां दिश्टी पडटा. आयज मिरामार सकाळच्यान तेंची कारवाय चालू आसा आनी तेंची कितलेशेच लोकांक हेल्मेटा खातीर म्हणा किंवा सीट बेल्टा खातीर फायन मारून तांकां अवेरनसूय केलो. लोकसभा वेंचणुकेंतले उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तार मंगळारा काँग्रेसीन दोन उमेदवारांच्या प्रचाराक सुरवात केल्या. आमी सगळे भाजपाक हारोवपाक एकठांय आयल्यात. 15 दीस पयलीं आरजीक सुद्दां इंडिया आघाडींत वांटेकार जावपाचो प्रस्ताव धाडिल्लो, मात ताणें तो मान्य करूंक ना. देखून दुसऱ्यांचेर आरोप करच्या पयलीं ताणें तांचो प्रचार करचो अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. नॉमिनेट केल्ले तांचे आयच्यान आमी ऑफिशियल प्रचार हो सकाळी चालू केला. नॉर्थ गोव्याचो आमी पत्रादेवीच्यान आमची कॅम्पेन स्टार्ट केली. साऊथ गोवाचे आमी लोहिया मैदाना वयल्यान चालू केली. आणि आज जो दोनूय जे आमचे कॅम्पेनाक जो प्रतिसाद मेळ्ळा, जे आमचे सगळे अलायन्स पार्टनर जे आसात इंडिया अलायन्साचे, तशेंच आमचे रिजनल पार्टनर गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, NCP, शरद पवार फॅक्शन आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आमचे सगळे आमदार, तांचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स आणि तांचे कार्यकर्ते हे सगळे जे आज मोठ्या संख्येन जे आज कॅम्पेनिंगाक आयिल्ले, म्हाका दिसता आज खंय तरी गुढी पाडव्याच्या शुभ दिसाक एक बरी सुरवात जाल्ली आसा. आणि येता ते एक म्हयनो कॅम्पेनाचेर स्ट्रॅटेजी, फुडले आमचे कॅम्पेनिंगाचो प्रोग्राम हाजेर इन डिटेल आमचे डिस्कशन जालें. ताजेर कशें कॉर्डिनेशन करप, कित्याक थोड्या मतदारसंघांत तांचे आमदार आसा, सो क्लोजली हाव वी ऑल शूड वर्क टुगेदर, ताजेर आज आमची स्ट्रॅटेजीची मिटींग जाली. म्हाका दिसता आज काळाची गरज आहा की ह्या BJPक आमी आज सगळे एकठांय कित्याक आयल्यात, कित्याक जे 67% लोक गोंयचे जे आज BJPच्या अगेन्स्ट आसात तांचो सगळ्यांचो आवाज आज एक जाला. सो काळाची गरज आहा की आज BJPक डिफीट करपाक जाय. हांवें सकाळी सांगले तशें 15 दीस पयलीं आमकां आमकां एप्रोच जाल्ले. आमी सांगिल्लें की ह्या फावट तुमी
आम्ही कसे सगळे एकठांय आयल्यात बीजेपी गरोवपाक, तुम्ही आमचे बरोबर यात, लेट्स बी वन ऑन वन फायट. पूण तांणी आपली जिद्द सोडली ना आनी म्हाका दिसता तांचे ते क्रिटिक्स करप, एकामेकाचेर आरोप करप, म्हाका दिसता ते बंद करपाक जाय. आनी तुमी तुमचे कितें आहा तें उलया मरे. बेतीच्या थोटेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या जनरल स्टोर आनी मोबायल शॉपाक मंगळारा मध्यानराती उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागला आसत असो अदमास पर्वरीच्या उजो पालोवपी दळान उक्तायला. जनरल स्टोराक 1,50,000चे जाल्यार मोबायल शॉपाक लागीं 3 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक हांकां 1 लाखा परस चड मतांनी वेंचून हाडपाचो निश्चय भाजपान केला. ते दिश्टीन काम सुरू आशिल्ल्याचे हळदोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन सांगले. दुसरे वटेन काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचेर टिका करतना ताणें म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेच्या विशयाचेरूय उलोवप केलें. आमचो भाऊ श्रीपाद नायक वॉज अ वॉर्ड मेंबर, ही वॉज अ सरपंच, ही वॉज अ MLA, MP, and MPs and he's been a minister. So he has enjoyed all this work and has done plenty of development. He is also rated as the 10th performing minister in the country. So you can imagine that the reason the ticket दिल्ल्याचा, is a simple man, clean man, and he speaks the truth. हाचे भशेन फटीपण हांवें ना तो. सो ह्याका ते कितें आपणे हें दिता न्हू आमकां सांगपाची गरज ना. आयज तो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा म्हापसा आमच्या उत्तर गोंयचो कॅन्डिडेट. लोकांकूच विचार एज फार एज द इमेज, एक बँक आसली, बँक एक आमची बरी बँक आसली म्हापसा बँक आसली, बरी बँक आसली आमची. ते बँकेची स्थिती कितें? आय वॉज अ वोटर, आय वॉज ऑल्सो होल्डर, बिजनस होल्डर ऑफ द बँक. लोकांचे सारके ते बँकेचे कितें जालें? लोकांचे पयशे सारके लोकांक काम करून त्याचे रक्ताचे पयशे, लोकांचे पयशे कित्याक शिरकले ते विचार करपाची गरज आसा. एंड असले आयज आमचे कॅन्डिडेट काँग्रेसान निवडून दिला. 2 फावटी ते पडल्यात MP इलेक्शनान विथ एगेन्स्ट श्रीपाद ओनली. And he talks about they will take this affairs of the state of Goa and of North Goa to the center. Forget it. That's just not possible. अस्नोडे दोडामार्ग रस्त्याचेर कार आनी मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातान एके बायले सयत 3 जाण जखमी जाले. मोटारसायकल चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. सोमारा राती नानोडे वाठारांत हो अपघात घडलो. फाटल्या कांय दिसाच्यान दिवचल तालुक्यांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. दर दिसा खंय ना खंय तरी अपघात जाल्ल्याची बातमी आयकपाक मेळटा. असोच एक भिरांकूळ अपघात सोमारा राती दिवचल तालुक्यांतल्या नानोडे गांवांत घडलो. कासारपाल अस्नोडे रस्त्याचेर नानोडे हांगासर कार आनी मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत एके बायले सयत 3 जाण जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. थळाव्या लोकां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या त्या अनुसार मोटारसायकल चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी आसा आनी ताचेर सध्या बांबोळेच्या GMCत उपचार सुरू आसात अशें कळटा. ताची भलायकी हुस्को करपा सारकी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक TV खातीर नानोडेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सोमारा राती नागवे वाळपय 70 हांगा जगभरान दुर्मीळ आशिल्लो वन माणूस हो रानवटी प्राणी सापडलो. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायद्यान अनुसूचित आशिल्लो हो प्राणी वाळपयच्या एका घरा फाटल्यान सांजे 7 वरांचेर आयिल्लो. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक फोन करून म्हायती दिल्या उपरांत एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे प्रदीप गोंडळकर हांणी ह्या वन माणसाक रेस्क्यू केलो. वन माणूस ह्या जनावराक इंग्लिशीन ग्रेसलँडर लॉरीस अशें म्हणटात. सोमारा राती नागवे वाळपय 70 हांगा जगभरान दुर्मीळ आशिल्लो वन माणूस हो रानवटी प्राणी सापडलो. वर्षा परवार हिच्या घरा फाटल्यान हो वन माणूस आयिल्लो. वर्षान ताका पळयलो आनी आई चंद्रावती आनी भाव रामकृष्ण हांकां सांगले. भावान एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक फोन करून म्हायती दिल्या उपरांत एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे प्रदीप गोंडळकर हे रोखडेच थंय पावले.
तो मेरेन चंद्रावती परवार हांच्या घरातल्या जाणट्या मनशांनी ताका पिंजर लावन ताची पुजा केली. जेन्ना वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मातशी म्हायती दिली तेन्ना तांणी ह्या वन मानवाक ताबडतोब लागींच्या जंगलांत सोडपाचे आदेश दिले. त्या प्रमाणे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडच्या कार्यकर्त्यांनी ताका राती जंगलांत सोडून दिले. कोणाक दिसलो आई? चेडवा कोण ते पुढे तुझी साईकडे कितल्यांक सुमार दिसलो तुमकां हो? तुका कितें म्हणून कळ्ळें तुका? तुवें पयला केन्ना असलो? फर्स्ट टायम. ओके. एका ती तिकली लायल्या पळय, ती तिकली कित्याक म्हणून लायल्या? आमी ते जाणटे सांगता म्हणून जाणटे कमून लागले का तेका दिसल्या वय असल्या जनावर जाल्यार तेका सगळ्या न्हिसोवंक जाय आनी फूल चामाळ घालूंक जाय आनी तेका धाडूंक जाय म्हणटा. म्हणजे तुमचे पयली पासून म्हणजे जाणटे अशें सांगतात? जाणटे सांगात. तेका तुमी कितें म्हणटात? वन माणूस म्हणटा. हां, बरें. कित्याक हांवें सुद्दां अशेंच आयकलेलें पयलीं की पयलीं हेका जर कोणी जर मारलो आनी कितें जर मेलो जाल्यार खूब वायट जाता. हय. आनी एका तुमी कितें म्हणटा? ब्राह्मण म्हणटा, कितें म्हणटा? कित्याक न्हेसयता कित्याक लागून तें अशें कितें आयकलां? न्हेसयताक मी ते जाणटे सांगात का तेका आतां तुका दिसलें जाल्यार तेका कांयच मारूंक जायना, बुडोवंक जायना, कांयच करूंक जायना. तेका काय करपाचें? न्हिसोवपाचें. तें उकतें न्हू, तेका न्हिसोवपाचें, कपलाक लावपाचें आनी तेका व्हरून झाडाचेर दवरपाचें. प्राणी मित्र अमृत सिंग हांणी वन मानव मेळिल्ल्या जागेक भेट दिली आणि स्थानिक लोकांच्यो वन मानवा बद्दल आशिल्ल्यो श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा जाणून घेतल्यो आणि तांकां कायद्याची म्हायती करून दिली. प्रदीपजी, तुमी हेज्या पयलीं केन्ना रेस्क्यू केला? ना सर, फर्स्ट टायम तुमी केला. आनी हेच्या हो जो आसा पळय तो शेड्यूल 1 येता कायद्यान तेका. आनी सांगूंक सोदता की हो प्राणी जो आहा हो एकदम शांत स्वभाव, बाकीच्या माकडां सारको असो उडी मारपी असो न्हू, एकदम स्लो चलपी. आनी हो नॉक्टर्नल म्हणजे रातच्या टायमार एक्टीव आसता. आतां पयलीं पासून आमच्या गोंयान आतां पर्यंत जे मेळ्ळेले आसा ते चडशे आमकां मोल्या अभयारण्या वटेन मेळ्ळ्या किंवा जे आमचे बॉर्डर आहा पळय कर्नाटक आनी आमचे जे कृष्णापूर बी त्या वटेन मेळ्ळ्याचे उल्लेख आहा. आनी अशें म्हणटा की काही जाणांनी तो मेळ्ळो की घेवन येयला आनी थोडे अशे हेजे बद्दल अशें आहा की तेजे स्मगलिंगूय जाता. तर भायल्या मार्केटान तेका लाखांनी रुपयाचे तेका हे जाता. पूण हेका जर धरलें अशें कोणी हें केलो जाल्यार तेज्या अगेन्स्ट जे वायल्ड लायफ एक्टान तेजे कारवाई बी जाता. हेका पोसपाक जावन मेळना, तेका थेवपाक बाळगावपाक म्हणजे गुन्हो आसा. तर आईन एक म्हायती बी बरी दिली की तेजे बद्दल सांगलें की ते तुमी पुजा करता आनी हें करता. ह्यो गोश्टी जे आसा पळय जाणट्यांनी आमचे आयज म्हणटा पळय रानां उरलेलीं आहा पळय ती जाणट्यांक लागून उरलेली आहा. आतां जर ह्याच जाग्यार जर एक नवीन पिढीचो भुरगो आसलेले जाल्यार तेज्या मनान तेज्या बद्दल कितें जातलें? पयशे दिसतले की हेका आपूण विकून कितें तरी पयशे कमयतलो किंवा कितें तरी आनी कितें करता. आमकां आपयतना सो ना जाल्यार आपोवचें ना. सो ही भावना जी आसा आमच्या जाणट्यांक वाघाची पुजा केलेली आसा, नागाची आसूं आनी खंयची आसूं, जनावरांची आसूं, झाडां पेड्याचे आसूं, जे आमी वनराई म्हणटा पळय तेजे आसूं. ते ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो वाचल्या पळय ते जाणट्यांक लागून. आनी आमच्या जरी आमी तेंकां अनाडी म्हणटा पळय थोडे, पण ते अनाडी न्हू. अनाडी जे आहा ते आमी शिक्षीत आहा पळय ते अनाडी आहा. सो हे प्राण्याचे जे खरे जे हे आसा पळय किंवा जंगलाचे रक्षक खरे आसा पळय ते हेच आसा जे आमची पयलींची पिढी आसा. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
पयलू म्हणजे गोमंतकाचे एंटायर टीमीक खरेंच परबी कित्याक 62 वर्सां कंप्लीट करपाक आनी कंटिन्युअसली न्यूज हो प्लॅटफॉर्माचेर न्यूज प्लॅटफॉर्म सगळ्याक पावोवपाक हे बारीक गोश्ट न्हू, कारण सतत्यान 62 वर्सां गोमंतकाचे टीमीन हें काम केल्लें आसा आनी प्रत्येक पत्रकार जावं बाकीचे जे बॅकग्रावंड टीम जी आसा तांकांय खरेंच परबी. आनी तुमी पळयता आसतले गोमंतक म्हणटा तो पयलुच्यान पेपर सगळे कडेन पावल्लो आसा आनी आतांय चालूच आसा आनी आतां तशीच गोमंतक टीव्ही येयल्ली आसा, तुमची टेलिव्हिजनूय आसा. सो गोमंतक टायम्सूय आसा. सो